कांय दिसां फाटीं क्रायम ब्रांचीतले कस्टडींतल्यान जमीन हडप प्रकरणांतलो गुन्यांवकार सुलेमान खान IRB पोलीस कॉन्स्टेबल अमित नायकेचे मजतीन फरार जालो. उपरांत सुलेमान सिद्दीकीन व्हिडिओ वरवीं ह्या प्रकरणांत बॉम्ब घालो. जाल्यार सिद्दीकीचे व्हिडिओक इतले म्हत्व दिवपा सारकें ना अशें DGP आलोक कुमार हांणी सांगलें. ह्या प्रकरणा विशीं कृषी मंत्री रवी नायक हांकां विचारले तेन्ना तांणी उलोवप टाळिल्लें. सुलेमानाक अटक जाल्या उपरांत खरो मास्टरमाइंड कोण हे सत्य उक्तडार येतले. हांव काय शर्लॉक होम्स वा डिटेक्टीव न्हय, मात असली प्रकरणां गोंयांत खपोवन घेवचें ना अशें मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलां. असल्यो वेवस्था जेन्ना जाता तेन्ना रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणाचेर फिक्स करपा जाल्यार डेफिनेटली करपा जाय. ते एक्चुअली म्हाका दिसता सरकारान घेतिल्लें आसा. एखादी सुलेमानाक धरतकरूच फुडल्या कळटलें की हाजे फाटलें षडयंत्र कितें आशिल्लें, मास्टर माइंड कोण आशिल्लो आनी असलें करपा खातीर तो कसो पावलो हे सुलेमानाक धरतकरूच मेळटलो. पुलिसेन आपले कॉन्फिडन्स व्यक्त केला की जाता इतले बेगीन आमी ताका धरतले म्हणून. एकदां जालें की स्पश्टीकरण खुबशें येतलें. सो ताज्या खातीर मदल्या हातून कोण कितें उलयता कितें न करता म्हाका दिसता मॅच्युअर्डली वी हॅव टू रिएक्ट. इट इज नॉट अ गुड थिंग फॉर गोवा. पण जो कोण रिस्पॉन्सिबल आसा जातूंतल्यान हें जालां तातूंतल्यान स्पश्टीकरण आनी उगडें जालें की म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान 100% योग्य ते डिसिजन आनी एक्शनी घेवपाची गरज आसा. एकादन खंय काही राजकारण्यांचे नाव येतात ते काही गुंतलेले आसा काही पुलीस अधिकाऱ्यांचे नाव आसा. आमी राजकारणान आसात. हांव शर्लॉक होम्सूय न्ही आनी हांव डिटेक्टिव्हय न्ही. ज्या तरेन येतले ताजे प्रमाणे एक्शन जातलें जें सांगलां तो म्हाका एक आसा की गोंयांत असले गजाल्यो खपोवन घेवपाची गरज ना आनी घेवचेय ना. आनी ताजे खातीर कितें एक्शन जाय ते कलेक्टिवली आमी जरी भायर न उलयता मुख्यमंत्र्या कडेन आमी उलयत आसतात टू वॉट नीड्स टू बी डन. दोन पार्ट आसता. एज ऑपोजिशन यू पुट युअर वॉयस टू द पीपल एंड यू पुट युअर पॉयंट्स. सरकार आसतना कलेक्टिवली यू कॅनॉट बी ऑपोजिशन इन द गव्हर्मेंट. यू हॅव टू टॉक युअर थिंग्स विथ द लिडर ऑफ युअर पार्टी. आनी आमचे मुख्यमंत्री आमचो लिडर आशिल्ल्यान ताजे कडेन उलोवन हे विचार जे आसात गोंया खातीर इम्पॉर्टंट ते विचार फुडें व्हरपाक कशें जाय आनी कितें जाय हे सदोदीत आमी उलयत आसता. आनी हाजेर मुख्यमंत्र्यान आपले विचार व्यक्त ऑलरेडी केल्ले आसा. क्रायम ब्रांचीतले कस्टडींतल्यान फरार जाल्लो गुन्यांवकार सुलेमान खान हुबळींत लिपून आसा अशी माहिती मेळटा. देखून बेगोबेग सुलेमानाक अटक करा म्हूण कर्नाटकचे गृहमंत्री G. परमेश्वर हांकां पत्र बरयलां अशें गोंय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांणी सांगलें. गोंयची सुवेवस्था हातीभायर गेल्ली आसा अशें पाटकराचें म्हणणें. गोंय राज्याचे गृहमंत्री जे राज्याचे मुख्यमंत्री आसा हांचेर आमकां आतां मातूय विश्वास उरलेलो ना. कित्याक एक अपराधी जाचेर 15 क्रिमिनल केसी आसा तो गोवा पुलिसाच्या क्रायम ब्रांचातल्या सेलांतल्यान पळटा. हाज्या फाटल्यान जे ताजो व्हिडिओ आयलो आनी जी मिडिया रिपोर्ट्स आयली की तो खंय तरी हुबळी गेला आनी हुबळीच्या परिसरांत तो आसा. ताच्या उपरांत एक व्हिडिओ आमच्या पदाधिकाऱ्यान जो आम आदमी पक्षाक आयिल्लो तो रिलीज केलो आनी त्या व्हिडिओ भितर सुलेमान सिद्दीकीन खानान सांगलें की आपल्याक गोंय राज्याच्या पुलिसांनी पळयलो. गोंय राज्याच्या क्रायम ब्रांचाचो SP, DYSP, इतर काही IRBचे कॉन्स्टेबल, क्रायम ब्रांचाचे कॉन्स्टेबल असे 12 पुलीसवाल्यांनी ताका गोंयच्यान हुबळी पळोवपाक मदत केली. ताणें गोंय राज्याचो डेप्युटी स्पीकर जोशवाचें नाव घेतलां. सो ताका लागून आज हांवें कर्नाटकाच्या गृहमंत्र्याक बरयलां की ज्यो मिडिया रिपोर्ट्स आनी ज्या व्हिडिओन सुलेमानान सांगला की ताका शूट आउट करतले, ताका मारून उडयतले, ताका लागून कर्नाटक पुलिसांनी ताका जर तर तो कर्नाटकाच्या परिसरान हुबळीच्या परिसरान जर आसा जाल्यार ताका अरेस्ट करचो, ताची सारकी कारवाई करची आनी जे तांणी नांवां घेतल्या तें जर तर खरें आसा जाल्यार हांकां इन्क्वायरीक आपोवचें.